नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मनोरुग्णांक मारबडय करपाच्या प्रकरणात वास्को पुलिशेन 3 जाणांक केली अटक. लोकांनी कायदो घेवचो न्हय हातांत, वास्को पुलिशेची शिटकावणी. कार्यावळी दवरचे नात बंद, मयेच्या लोकांनी घेतलो निर्णय. राती कडेन जावपी कार्यावळींचेर मामलेदारान घातिल्ली बंदी. खणी सुरू करपा खातीर रस्त्यार देंवचेच पडटले. खण कामगार संघटनेचो मुखेली पुती गांवकाराची शिटकावणी. साश्टीच्यो ओलसाण आशिल्ल्यो सुवात्यो दवरतले राखून, उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराचे आश्वासन. सदतीस नव्या कोरोना केशींची जाली नोंद. एकूण केशींचो आंकडो पावलो 249चेर. आनी उदका स्रोत खाते बांदून दितले. खानागिनी दर्या देगेवयली मोडिल्ली संरक्षण वणत. आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिली माहिती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. भुरग्यांचें अपहरण करता ह्या दुबावयल्यान मानसीक संतुलन इबाडिल्ल्या दादल्याक मंगळारा वास्कोच्या कांय लोकांनी एकठांय येवन मरासर मारिल्लो. ह्या घडणुकेची गंभीर दखल घेवन वास्को पुलिशेन बेरेस्तारा ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केली. सोशल मिडियाचेर मार बडय केल्ल्याचो हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली. सौदागर रेन, बसवराज राठोड आनी अनवर कलिगर अशा ह्या अटक केल्ल्या तरणाट्यांची नांवां आसात. लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्हय अशी शिटकावणी वास्कोचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान दिल्या. तशेंच फुडली कारवाय करपा खातीर लोकांनी गुन्यांवकारांक पुलीस स्टेशनाचेर सोंपोवचे अशी तांच्यांनी मागणी केल्या. जेन्ना एक थंय कोण एक अननोन मनीस आयलो आनी ताणें एक भुरग्याक थंयच्यान करपाचो ट्राय केली. सो तो लोकांक दिसलें की तो ताका किडनॅप करता म्हणून. आनी तेन्ना लोकांनी त्या भुरग्याक सायडी काडून तो पळय जो मनीस थंय आयिल्लो डीन जोन्स ताका थंय एसॉल्ट केलो आनी बरोच मारलो ताका थंय. आनी मागीर आमकां पुलिसांक कॉल येयली. आमी जेन्ना पुलीस गेले आनी थंय इन्क्वायरी करून कळ्ळें आमकां जेन्ना की तो इज अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन. तेन्ना मागीर ताका आमी हांगा हाडलो आनी मेडिकलाक धाडलो आनी मेडिकलाक ताका IPHBक रेफर करपाक लायलो. सो हाजेर आमी काल ऑफेन्स रजिस्टर केलो फॉर एसॉल्टींग वन मेंटली अनस्टेबल पर्सन ऑन अननोन पर्सन. सो मागीर तो व्हिडिओ जेन्ना पळयलो तेन्ना आमी थोड्याच लोकांक तातूंत भितर आयडेंटिफाय केले आनी तातूंतल्यान आयडेंटिफाय करून आमी 3 जाणांक एरेस्ट केले तातूंत भितर. तांचीं नांवां सौदागर निसार, दुसरे गेले बसवराज राठोड आनी अनवर कालिगर अशीं 3 नांवां तांची. सो तांकां आतां आमी एरेस्ट केले आसात. सो आनी आमचे आतां फुडले कोण त्या मॉबाक पळय कोण आशिल्ले फॉर एसॉल्टींग दॅट पर्सन ते आमी वेरीफाय करप आमची चालू आसा आनी आयडेंटिफाय जातकीर आमी तांकांय बी एरेस्ट करतले. सो म्हजी एकच सांगणें की लोकांक की अशें जेन्ना इन्सिडंट जातात तेन्ना लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही. लोकांनी कितें इन्सिडंट जालो कोणी एक्यूज आसा थंय सस्पेक्टेड पर्सन आसा ताका धरून दवरचो. सो धरून ताका मारप एसॉल्ट करप हें तांचें काम न्ही. ताका कायदो आसा. तो कायदो आमी कितें आसता आमी त्या कायद्या प्रमाणे एक्शन घेतलें ताजेर. सो म्हजी लोकां कडेन एकच रिक्वेस्ट की हाजे फुडें केन्नाय असो इन्सिडंट जर जालो जाल्यार लोकांनी कायदो हातांत घेवचो न्ही आनी इमिडिएटली पुलिसांक कळोवचें. पुलीस येवन कितें एक्शन घेतलें. रातच्या वेळार कार्यावळी बंद दवरच्यो अशो प्रशासकीय संदेश आसलो तरी आमी कार्यावळी करतलेच असो ठाम निर्णय मयेच्या लोकांनी घेतला. देवस्थान समितीत हरकत घेतिल्ल्यान मयेच्या श्री केळबाई देवस्थानांत नवरात्र उत्सवाची निमतान रातच्यो कार्यावळी बंद दवरात असो आदेश दिवचलच्या मामलेदारान दिला. त्या फाटभुंयेर बुधवारा राती केळबाई वाड्यावयल्या लोकांची देवळांत बसका जाली. ह्या बसकेक सुमार 300 लोक हाजीर आशिल्ले. सरपंच दिलीप शेट, पंच विद्यानंद कारबोटकार, तुळशीदास चोडणकार आनी सीमा आरुंदेकार आमंत्रणा वयल्यान हाजीर आशिल्ली. अधिकाराच्या मुद्द्या वयल्यान फाटल्या कांय वर्सांच्यान ह्या देवस्थानांत 2 गटां मदीं वाद चालू आसात.
जो मेरेन समाज स्वताच्या समस्या जागो जायना तो मेरेन सरकाराक जाग येवची ना. सरकार खण वेवसायांत काम करप्यांचेर अन्याय करता. निदान आतां तरी जागे जावन रस्त्यार वचून खणी सुरू करपाचे आसात काय ना ते सरकाराक जाप विचारपाक जाय अशें खण संघटनेचो फुडारी पुतीक गांवकार आनी फोंड्या जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें. खण सुरू करपाक भाजप सरकार अपयशी थारला असो आरोपूय ताणें ह्या वेळार केल्लो आसा. मायनिंग डिपेंडंट इतकी वर्सां आमी 3-4 वर्सां आमी मायनिंग डिपेंडंटचे मास मुवमेंट चलयली. अजून पर्यंत लोकांनी शाणे जावचे आणि कितें तरी डिसिजन घेवचे. नाजाल्यार जस्ट इमेजीन करात, इराका सारक्या देशांत हिजाबाचो इश्यू एके राती भितर पेटत. इराक आतां सद्याक कशें आसा म्हणून मास मुवमेंटच डिसायड करूं शकता सरकाराचो फेट आणि सरकाराची धोरणां जी आसा ही जो पर्यंत मास जो समाज जो आसा जो समाज जर पावरफूल आसा जाल्यार सगळी डिसिजन गव्हर्मेंट घेता. आणि म्हणून गरज आसा गोंयची आज गोंयच्या लोकांनी विचार करून हाजेर निर्णय घेवपाचे. प्रायम मिनिस्टरान गेल्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक सांगलेलें की थोड़ी समय में हम मायनिंग शुरू करेंगे गोवा के म्हणून. केन्ना सांगलेलें 2019 जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सभा जाल्ली तो आमचो नरेंद्र मोदीजीन थंय स्पश्ट सांगलेलें आपूण करता. आनी ज्या प्रायम मिनिस्टराच्या शब्दाक जर आज मान ना आनी ते करूं शकना हो फेट लोकांचो फेट हो. साश्टी तालुक्यांतल्या दुर्लक्षीत वॉल्साण आशिल्ल्यो सुवात्यो राखून दवरपाची गरज आसा. हे खातीर खासा उपाय येवजण करतलो म्हणून उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. केंद्राच्या अमृत सरोवर येवजणे खाला ह्या सुवात्यांची राखण करपाचो आमचो यत्न आसतलो अशें तांचें म्हणणें आसा. बेरेस्तारा साश्टीची भोंवडी करून ह्या सुवातांची पळोवणी केल्या उपरांत शिरोडकर उलयताले. ह्या वेळार तांचे वांगडा बाणावलेचे आमदार वेन्झी वेगस, विभागाचे अधिकारी आनी थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. आनीक सालसेतीक वॉटर बॉडीज आसाय पळय न्ही ज्यो which were not attended so far. म्हाका दिसता की there is a with a top priority we have to what I should say maintain these water bodies. उदकाची तळी आसात आमी आज येयले ते कमळा तळे येयल्ले आसात. वाटेर आमी ते दुसरे तळ्या बांद ते पळयले दोनूय सायडीन वेस्टर्न बायपास पळयला. आनी जी कितें उदरगत करपाक जाय ताका आनी हें मेळपाक स्पीड मेळपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आनी मुखाले 2-3 म्हयन्या भितर ही तळी जी आमी चोयल्या पळय न्ही अमृत सरोवर आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसा नरेंद्र मोदी तेणें ही बरी स्कीम आख्खे इंडियेक काडलेली आसा. तितूंतले आमकां नॉर्थाक 75 आनी सावथाक 75 तळी आसात. ते दुरुस्त करपा खातीर आमकां पयशे दिता म्हणून सांगल्यात, थोडे मेळ्ळे आसात. सो ते पद्दतीन आज म्हजे कडेन म्हजे इंजिनियर आसा आमचो चीफ इंजिनियर बदामी, MLA बाब वेन्झे हांगसर आसा आनी बाकीचे ऑफिसर सगळे आसात. आनीक म्हाका सांगून दिसता आनी सांगूंक उमेद जाता की पयलेच खेपे ही सगळी तळी पळोवपाची एक संद मेळ्ळी आसा एज अ WRD मिनिस्टर. आनी हे सगळे तळ्यांचो परत उद्धार करपा संबंदी किंवा तेजी इम्प्रुवमेंट करपा संबंदी म्हजें काम जावन आसतलें आनी तें करून घेतलो. कोरोनाच्या चाचणे प्रमाण देंवत आशिल्ल्यान सक्रिय दुयेंतींची संख्या आतां उणी जायत आसा. सध्या फकत 249 सक्रिय दुयेंती आसात. बुधवार आनी बेरेस्तार ह्या 24 वरांत फकत 880 जाणांनी कोरोना चाचणी केली. हातूंत 37 सक्रिय दुयेंती सापडले. कोरोनाच्यो चाचण्यो उण्यो जायत आशिल्ल्यान सक्रिय दुयेंतींची संख्याय उणी जायत आसा. कोरोना बरो जावपाचो दर आतां 98.37% पावला जाल्यार मरण आयिल्ल्यांची संख्या 3966 पावला. बेतूलच्या खानागिनी दर्यादेगे वयली संरक्षण वणत कोसळ्ळ्या. ताका लागून दर्यादेग व्हांवून गेल्या. बेरेस्तारा बेतूल गेल्ल्या उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान ह्या सुवातेची पळोवणी केली. तशेंच जाता तितले बेगीन ही संरक्षण वणत बांदून दिवपाचें आश्वासन लेगीत थळाव्या लोकांक दिलां. आज नाकेरी बेतूल पंचायत सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंच गांवचे सगळे आमचे मानेस्त आणि आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर आज आमच्या नाकेरी बेतूल पंचायतीक विजीट केले. पयले बेतूल एरिया आणि आता कानागिनी आणि जे प्रश्न लोकांले आसा ते सुटावे करपाक बाब शिरोडकरान मिनिस्टरान आमकां उतर दिला, आश्वासन दिला की आता कानागिनी बीच आणि मागीर कॅमेरा गुडाई ही आखी फूल आमगेलो स्ट्रेट वो आख्खो रिटेनिंग वॉल कोसळून गेला आणि इट इज ऑलमोस्ट टेकन 8 to 10 meters लँड फ्रॉम द विच इज वॉज देअर लँड हॅज बीन टेकन इन द ओशन. सो आम्ही मागला ही रिटेनिंग वॉल बांधपाक.
सो मिनिस्टरान आमकां एश्योरन्स दिला की विदीन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हे आमची रिटेनिंग वॉल कंप्लीट जातली. तशेंच भायल्योय वस्तू आसा रिवर सायड इन भितून ह्योय काबार जातल्यो, काम जातलें हातीन आनी कंप्लीट जातलें. सो हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक अर्जांतान देव बरें करूं म्हणटा पंचायतीक आनी आख्या आमच्या गांवच्या लोकांक. आरोशे हांगा रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाचे सिग्नल केबलिंग काम करूंक पाविल्ल्या RVNL अधिकाऱ्यांक आरोशेच्या 7 पंचायत वांगड्यांनी आनी गोंयचो एकवट ह्या संघटनेच्या लोकांनी आडयले. RVNLचे हे काम पंचायतीक खंयचीय कल्पना ना दिता फाटल्या 8 दिसां सावन सुरू आसा. आयज सिग्नलाचे केबल घालपा खातीर तांणी उदका स्त्रोत खणून उडयले. ताका लागून थळाव्या लोकांक उदकाचो प्रश्न तयार जावपाक शकता अशें गोंयचो एकवट संघटनेचें म्हणणें आसा. हे काम ऑर्डर नासतना लेगीत RVNL करता हे सरकार कशें खपोवन घेता असो प्रश्न ताणें केला. We do not have any particular definite information about the works that they are carrying out, precisely because they have not approached with concrete plans to the and submitted it to the village panchayat. The village panchayat members, 7 of them were present today, and they, along with the attorney of the Fabrika of St. Lawrence Chapel and Goinso High Court members, objected to the way the works were being carried out in the stormwater drain. The trench itself was through the stormwater drain. So this has caused a lot of concern to the local villages. RVNLचे लोक परत आमचे गांवान चोरयेंनी आयिल्ले केबलिंग करपाक. सो आमी विचारले हे केबलिंग कित्याक लागून करता. हे केबलिंग आसा ते म्हणटा सिग्नलिंग लागून न्हू, पूण हे फोटीचे गजाल आसा. आयज ते 10 आमंड केबल्स जे 2.5 mm असले केबल्स घालून डबलिंग ऑफ ट्रॅकाचें काम चालू करता. आमकां दाखयता एक करता बोलते आनी करता खंय जे 100 वर्सांचे स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज आशिल्ली ती एन्क्रोच करून ती पुरोवन हे केबलिंग करता. आमी विचारले बाबा हे तुमचे कडेन कितें डॉक्युमेंट्स आहा की तुमचो जागो आसा. ते म्हणटा एक ऑर्डर येयला, कलेक्टराचो ऑर्डर आसा आनी एक सर्वे प्लॅन दाखयता. सर्वे प्लॅन इज नॉट द डॉक्युमेंट. आमी विचारले तुमची सेल्डीड खंय आसा. पूण हांव ह्या सरकाराक सांगपाक सोदता आयज RVNL इज एक्टींग लायक अ स्टेट विथीन द स्टेट. आयज कोर्टांनी तांकां फायन दिलेलो आसा, डिमोलिशन ऑर्डर दिलेलो आसा, तोरी पासून एन्क्रोच करिता. सो हांव सांगपाक सोदता गव्हर्मेंट की आमी आमचो गांव UP बिहार न्हू, आमी अनपड गंवार न्हू. आमचे गांव आमी राखतले आनी तुमी होलसेल MLA व्हरले तशें होलसेल गांव विकपाचें काम करनाका. आनी हांव मागता गांवचे MLAक तूं खंय आसा, तूं न्हिदोन आसा, खंय आसा, हे MLA ह्या गांवान आसा हें आमकां कळना. फाटल्या कांय वर्सां सावन राष्ट्रीय महामार्ग रुंद करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान पत्रादेवी ते धारगळ मेरेनच्या फकत 16 किलोमीटर अंतरात जाल्ल्या अपघातात आतां मेरेन 14 जाणांक मरण आयलां. कंत्राटदार कंपनीच्या हलगर्जीपणाक लागून गोंयांत अपघात आनी अपघाताच्या बळींचो आंकडो वाडत आशिल्ल्यान सरकारान हाचेर पुरायपणान आडनदर केल्ली दिश्टी पडटा. देखून लोकांनी केंद्र आनी गोंय सरकारा विरोधात तीव्र नाराजी उक्तायला. गोंयात 1 जानेवारी 2021 ते 31 ऑगस्ट 2022 ह्या 20 म्हयन्यात वट्ट 4853 अपघात जावन 390 जाणांक मरण आयले. 20 म्हयन्यात जावपी अपघाताचो सरासरी आंकडो पळयल्यार दिसाक 8 अपघात जातात, जाल्यार दर 1.5 दिसाक अपघातान दर एकल्याक मरण येता अशें दिश्टी पडटा. फाटल्या 20 म्हयन्यात सगळ्यात चड 58.46% म्हळ्यार 228 दुचाकी चलोवप्यांक मरण आयला. 319 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार 945 जाणांक किरकोळ दुखापत जाल्या. वाडट्या ह्या अपघातांक लागून रस्त्यार जावपी अपघात हो चिंता करपासारको विशय जावपाक लागला. गोंयांत वट्ट 39 अपघात प्रवण वाठार आसून तातूंत 14 ब्लॅक स्पॉटांचो आस्पाव आसा. तातूंतल्यान सगळ्यात चड म्हळ्यार 11 वाठार फोंडे येरादारी पुलीस विभागाच्या वाठारांत येतात. रस्तो अपघाताचो आंकडो उणो करपा खातीर सरकारान प्रभावी उपाय येवजण तयार करपाची गरज आसा. म्हायती फलक ना थंय म्हायती फलक लावप, शार्प टर्न कातरून रस्तो सरळ करप, गरज आसा थंय सिग्नलां यंत्रणा बसवप अश्यो कांय म्हत्वाच्यो गजाली करप योग्य थारतल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
देशातल्या एलपीजी गिरायकांक आतां सिलिंडरा खातीर रेशनिंग प्रक्रियेक तोंड दिवचें पडटलें. नव्या नेमा प्रमाण आतां वर्साक एका कनेक्शनाचेर फकत 15 सिलिंडर मेळटले. घरगुती एलपीजी गिरायकांक 15 परस चड सिलिंडर दिवचे ना. तशेंच एका म्हयन्याचो कोटाय थारायल्लो आसा. खंयच्याय गिरायकाक म्हयन्याक 2 सिलिंडरा परस चड सिलिंडर घेवपाक मेळचे ना. हाच्या पयलीं नॉन सबसिडी कनेक्शन आशिल्ल्या गिरायकांक एका वर्सात जाय तितले सिलिंडर घेवपाक मेळटाले. पूण आतां घरगुती गॅस सिलिंडर रिफील करपाक चड खर्चीक आशिल्ल्यान अनुदानीत घरगुती गॅस रिफील हो चड करून वेपारी वापरा खातीर वापरतात. हे संबंदी जायत्यो कागाळी परत परत येवपाक लागल्यात म्हणून देशी एलपीजी सिलिंडराचेर मर्यादा घालपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. स्थलांतरीत लोकांक खंयच्याय वेळार आनी खंयच्याय सुवातेर वेवसाय करपाक मेळटा, पूण थळाव्या लोकांक वेवसाय करपाक कठीण जाता. वास्कोच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी बिगर गोंयकार रस्त्या कुशीक बेकायदेशीरपणान पाणीपुरीचे गाडे उबे करून धंदो करतना दिश्टी पडटा. कसलोच पुरावो नासतना आनी हळशिकावणे पद्दतीन पाणीपुरी विकतात हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. वास्कोन जितले पाणीपुरीचे गाडे आसात तांकां नगरपालिकेचो तशेंच अन्न आनी वखदां प्रशासन खात्याचो तेंको आसा असो आरोप बिगर सरकारी संस्थेचो अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकरान केला. आमी वास्कोन पळयतात की हांगासर जे बिगर गोंयकार आहात तेंचो हांगासर एक सामको शिस्तीचो धंदो म्हणटा तो पाणीपुरी विकपाचो. हांगासर पळयत जाल्यार सड्यार, न्यू वाड्यार, मंगूर, वास्को, चिखले खंय वयता थिंगा तुका हे पाणीपुरीवाले दिसतात. हांकां कसलीच परमिशन नाका आनी हो एक व्हडलो रॅकेट आसा. हांगासर एक कितें 2 पात्रांव आसात आनी ते हांकां पोसतात. हांकां गांवांसून हांकां घेवन येतात. हे दिसभर धंदो करतात आनी ते हेका पात्रांवाक जोडून दितात. हे सगळे बिगर गोंयकार. हो कामगारूय बिगर गोमंतकीय आनी हेंचो पात्रांवूय बिगर गोमंतकीय. आयज जर एक गोंयकाराक पळयत, काल सीएम येयल्लो हांगासर आमचे वोकल फॉर लोकल, त्या बाजारान कोणाक गिरायकूय जायना, तेंचे कडेन सोपो घेता जाल्यार हे बिगर गोमंतकीय कडल्यान हेचे कडेन सोपो घेयनात. हेचे कडेन हँड ग्लोव्स ना, हेनी वॅक्सीन घेतला कितें खबर ना, हेल्थाचे हेचे कडेन सर्टिफिकेट ना, फूड एंड ड्रग्साचे हेचे कडेन लायसन ना. पूण हो फक्त एक मायग्रंट म्हणून एका म्युनिसिपालिटीन हांगा अलाव केल्लो. आनी आमकां दिसता की वास्को इतले हे पाणीपुरीचे स्टॉल्स आसात, इल्लिगल पाणीपुरीचे स्टॉल, हांकां खंय तरी म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीचो आनी फूड एंड ड्रग्स आनी हेल्थाचो खंय तरी तेंको आहा म्हणून हे इल्लिगल काम हांगासर वास्कोन सारकें वाडत आहा. आनी प्रत्येक 100 मिटराचेर हे लोक कशे बसतात. हो आतां खंयच्यान एमपीच्यान झांसीच्यान येयला म्हणटा, हेका 2 म्हयने जाले. 2 म्हयने हेणी हांगा बिझनस सेटअप केला. सो म्हाका दिसता सरकारान वोकल फॉर लोकल म्हणटाना असली हो लोकल हेच्यार पयलीं स्पश्टीकरण क्लॅरिफिकेशन दिवप. न्यायालया कडल्यान परवानगी घेवन रॅली काडपाक मान्यताय आसून लेगीत तामिळनाडू सरकारान मुद्दाम RSS रॅली काडपाक न्हयकारला असो आरोप भाजपाचे फुडारी नारायण तिरुपती हाणें केला. रॅलीक परवानगी न्हयकारतना तामिळनाडू सरकारान दिल्ली कारणां लेगीत पटपा सारकी ना अशें ताणें म्हटलां. ह्या विशीं न्यायालय योग्य निर्णय घेतले अशें ताणें म्हटलां. तामिळनाडू राज्यांत 2 ऑक्टोबराक रॅली काडपा खातीर RSSन तामिळनाडू सरकाराची परवानगी मागिल्ली. This is a clear contempt of court and also this is unwarranted for. And Tamil Nadu government with an intention. It means that it very clearly says that it had intentions to ban this or to deny permission for this. They have quoted 3 reasons. Number 1 is that due to the ban of PF5, the Islamic people, that is the Muslims, are protesting and they have cited that reason. See, you have to control the people who protest against the government. And you cannot deny permission for an organization which has taken permission from the court, High Court. So, it means that the government accepts that it has failed in controlling the law and order. So, it's very clear that the government has accepted that law and order in Tamil Nadu is in a pathetic situation. Number 2, it says that some other organizations also ask for a human chain. See, that is not our botheration. If somebody asks for permission, it is your headache and not ours. So, and also the government says in the recent days there has been hate speeches on communal speeches by some people in the recent days. In the recent days, it was only A. Raja, the DMK parliament member,
who spoke ill about, bad about, filthy, nasty about the Hindu women. So the government really, if it feels that talking about in a communal angle is bad, the government should have arrested A. Raja, and why you are denying permission for arrest? So it is very clear that the government, the state government, the DMK, with an intention is trying to do this. Definitely the court will take appropriate steps and order the government to allow this rally to go. बेरेस्तारा समाज कल्याण खात्या वतीन प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेठ तानावडे आणि मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी दिव्यांगांक व्हीलचॅरीचें वांटप जालें. दिव्यांगां खातीर खासा आनीक एक दुसरी कार्यावळ वास्को वाठारांत जातली अशें तानावडे हांणी सांगलें. ह्या वेळार आमदार दाजी साळकर, सदानंद शेठ तानावडे, प्रेमेंद्र शेठ हाजीर आशिल्ले. ही कार्यावळ पणजेंतल्या भाजपा कार्यालया मुखार जाली. टीबी एडॉप्शनचे जे टीबी पेशंट जे आसात तांकां एडॉप्ट करपाचो कार्यक्रम देशभर केल्लो आसा. गोंयांत सुद्दां जे टीबी पेशंट आसात तांकां एडॉप्ट करपाचें काम हांगासरले भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार मंत्री वेगवेगळे वेलविशर हांच्यांनी तांकां एडॉप्ट करप अशें ठरयल्लें आसा. आनी आज म्हाका सांगपाक बरें दिसता कारण आमच्या पंतप्रधानाचें स्वप्न आसा की ह्या देशा भितर रावपी दिव्यांग जे आसा तांकां जितले सुविधा दिवंक जाय ते सगळी कडेन दिवपाची गरज आसा. ताचोच एक भाग म्हणून आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय हांच्या प्रयत्नान आज ते उत्तर गोंयचे जे आमचे दिव्यांग भाव भयणां आसात तांकां लागून व्हीलचॅर दिवपाचे आज कार्यक्रम तांच्यांनी हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा. अशा तरेचोच कार्यक्रम तांच्यांनी 1 तारखेर वास्को हांगासर करप अशें ठरयल्लें आसा. दक्षिण गोंयच्या सगळे आमचे दिव्यांग भाव भयणां आसात तांकां लागून. पणजे भाटले वाठारांत सिवेज पायपलायन घालपाचें काम चालू आसतना उदकाची मुख्य पायपलायन बुधवारा सांजे वेळार फुटली. हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेलें. तशेंच लोकांच्या घरांत सुद्दां उदक भरलें. ह्या घडणुके उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान हे पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातीन घेतलें. पायपलायन फुटिल्ल्यान हाचो परिणाम ताळगांव, भाटले, सांताक्रूज तशेंच सांत आंद्रेच्या वाठाराक जाल्लो. बेरेस्तारा सांज मेरेन उदका पुरवण सुरळीत केली. हिंगा पायप फुटले आनी ह्या कारणाक लागून आमकां कालाफ्रा आनी मेशी लोकांक आतां उदीक ना. ताका लागून मुद्दम येयलेले आतां आमचे इंजिनियरांक मेळपाक आनी आयज 4 म्हणल्यार आतां लोकांक येतले उदीक. तेंकाडे ती ड्रॉईंग आहा. आतां पायपलायन उंच्यान आहा, मागीर उंच्यान फोडपाची तेंकाडे ड्रॉईंग आहा इंजिनियरां कडेन. आनी त्या ड्रॉइंगा प्रमाणे वयता ते. केन्ना एक पाट कितें फातर तर मदें आसत न्हू जाल्यार तो तेन्ना पायप फुट्टा आनी प्रॉब्लम जाता. काल बरोबर 5:45 वरांक आमकां मॅसेज आयलो की हांगसर पायपलायनीचें काम चलतालें, सिवरेज म्हणजे ते रिमींग करताना आमच्या पायपाक लागले. हे पायप आहा ते आमगेलें 600 mm डाया CI आनी हें सप्लाय करता पार्ट ऑफ तालिगांव, पार्ट ऑफ सांतांद्रे आनी पार्ट ऑफ तालिगांव अशे 3 पार्ट हें करता. पण आमी काल 5:30 पर्यंत सगळें उदक दिल्लें आसा. आज हें रातभर आमी रोखडेंच इमिजिएटली संक स्टार्ट केलें हें काम आनी रातभर चालू आहा. अजून पर्यंत तुमकां दिसता की काम चालू आहा. आतां ऑलमोस्ट काम आमगेलें जाल्लें आसा. अरावंड आनी अर्द वरान आमी कॉन्क्रीट स्टार्ट करतले. कॉन्क्रीट सेट जावपाक अरावंड 3-3.5 वरां वतलीं आनी रोखडेंच आमी उदक रिस्टोर करतले हे एरियेक. उदक ना तांकां आमी एक सेट केल्लो आहा, नंबर दिल्लो आहा आमगेलो ऑफिसान आनी टँकराक एक मनीस बसयल्लो आहा. जशें जशें आमकां रिक्वेस्ट येता तशें आमी टँकर धाडीत आसा. पण हे काल 5:30 जाल्लें आसा, लोकांक सगळ्यांक उदक आसा तरी पण कोणा ना तांकां आमी टँकर हें केलें, धाडले. वाडटे म्हारगाये उपरांत नवरात्रीच्या निमतान फुलांची दर वाडली. शेवतीं आनी रोजांची मागणी चड आशिल्ल्यान फुलांच्या दरांत वाड जाल्ल्याचें दुकानदारांचें म्हणणें आसा. बाजारांत रोजां 160 रुपया किलो विकतात.
राज्यांत फाटल्या 2-3 दिसां सावन फुलांची प्रचंड प्रमाणात मागणी आसा. दसऱ्याच्या निमतान फुलांचे दर आनीकूय वाडपाची शक्यता आसा अशें दुकानदारांचें म्हणणें आसा. ताळगांव दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिरात दर वर्सा नवरात्राच्या दिसांनी वाड्या वयली भुरगां देवळांत एकठांय येवन दांडिया खेळटात. अंदू सुद्धा ताळगांव दुर्गावाडीची भुरगीं व्हडा उमेदीन एकठांय येवन देवळांत दांडिया खेळटाना दिश्टी पडली. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचें यूट्यूब चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर गोमंतक टीव्ही फॉलो करा. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.